देव आमची पातकां बक्षिता. देव आमचो बापय, आमी ताची भुरगीं. तो आमचो मोग करता. आमी ताचे कुशे विरोध वचून ताचो आनी आमच्या भाव भयणीचो मोग करिनातल्या वेळी आमचे पातक वळखून ताच्या बक्षाने मागता, तर तो आमकां बक्षिता. देव पवित्र, ताचे थंय पातक ना, देखून ताणें मात्र आमकां आमच्या पातकाचे बक्षाने दिवंक साद. जेजू देवाचो पूत जाल्यान ताकाय बक्षाने दिवचो अधिकार आसा. जेजूनच ह्या विशीं स्पश्ट सांगलां. तेदना आरमरल्या एका मनशाक ताच्या हांतुळा समेत थोडे जण उखल हाडून आयले. ताका घरा भितर व्हरूंक आनी जेजू मुखार दवरूंक ते वाट सोदूंक लागले. पूण लोकांचे खेटी निमती खंयचेय कुशीन वाट व्हरूंक तांकां जालें ना. तवळ ते पाक्यार चडले आनी पाकी सोडून पिडेगाराक हांतुळा समेत तांणी जेजू मुखार जाणा मदेंच देंवयलो. जेजून तांचो भावार्थ पळोवन ह्या पिडेस्ता लागीं म्हणालो, इश्टा, तुजी पातकां तुका बक्षाली. हें आयकून शास्त्री आनी फारीजीव आपणा इतल्याक चिंतूंक लागले, ह्या तरान देवनिंदा उलयतलो तो मनीस कोण? देवान एकल्यान शिवाय हेर कोणे पातकां बक्षियेत? पूण जेजून तांची चिन्नां जाणा जावन तांचे लागीं म्हळें, तुमच्या मनांतच कित्याक तुमी तसली चिन्नां आटयतात? खंयचें चड सोंपें? तुजी पातकां तुका बक्षली म्हणचे गी, उठ आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बक्षुची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक. त्या आर मारल्याक तो म्हणालो, हांव तुका सांगतां, उठ, घे तुजें हांतूळ आनी चल तुज्या घरा. आपल्या खुर्सा मरणा जिवंतपणा मुखांतर जेजून आमची पातकां बक्षिल्यांत आनी आमकां बापा थंय राज्य केलां. जिवन जेजून ताच्या शिसांक पातकां बक्षुचो अधिकार दिलो म्हूण घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतले, जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षुची नात. आज पवित्र सभा प्राजिताच्या संस्कारा मुखांतर आमची पातकां बक्षिता आनी देवा थंय आमकां राज्य करता.